आजच्या टिकटॉक कार्यावळीत तुमकां सगल्यांक येवकार एस.टी. रिझर्वेशनाची न्यूज येत सावन फक्त ते 4 ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्व जातले तेंचोच प्रश्न ना, तेंचे शेजारच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंय भितर राजकीय समीकरणां बदलपाक लागल्यात. तितूंतली एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक अशें लिडर आहा जे धनगर समाजाक एस.टी. स्टेटस मेळचो म्हणून फाटलीं कितलींशींच वर्सां धडपडत आहा. तें तेंचें काम जावंक पावलें ना. मात एस.टी. रिझर्व जाल्ल्यान तांकां स्वता आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कॉन्टेस्ट करपाक मेळचें ना अशी परिस्थिती येवपाक शकता. ते बाबू कवळेकार केपेंचे आमदार आनी आदले गोंय राज्याचे डेप्युटी सी.एम. वेलकम तुमकां शोचेर. तुमी एकटेच अशे लिडर आहा तांकां डबल प्रॉब्लेम जाला. तुमचे धनगर समाजाचे एस.टी. रिझर्वेशन एस.टी. स्टेटसाचें काम जायना. एके वटेन कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां एस.टी. रिझर्व जाल्यार हातांतल्यान वयतली अशें जाला. पळयलो की हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातली हातींतले वयतलो हो सेकंड भाग हेजे पूण म्हजें पयलीं प्राधान्य म्हळ्यार आमी गेली 23 वर्सां म्हणजे एस.टी. स्टेटस 3 कम्युनिटीक मेळ्ळे उपरांत तेन्ना साकून धनगर समाजाक दर्जो मेळचो हो आमचो प्रयत्न आसा आनी तेजे खातीर जें कितें करपा जाय तें आमी सगळें केल्लें आसा. म्हणजे तें आमचें पयलीं प्राधान्य आसा. हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो एक भाग. पण आमकां धनगर समाजाक दर्जो दिवचो. दर्जो दिल्ले कारणांनी जे आयज आमचे भुरग्यांचे अन्याय जाल्लो आसा जॉबाच्या बाबतींत आसतले, प्रमोशनाच्या बाबतींत आसतले, म्हणजे एज्युकेशनाच्या बाबतींत आसतले, सगळे थराचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तो खंय तरी पयस जातलो हें आमकां पयलीं प्राधान्य आसा. ताका लागून आमी विनंती सरकारा कडेन करीत आसात. कित्याक आतां आमची गेली 23 वर्सां सगळे अहवाल दिवन सगळे जाले उपरांत आयज क्वेरी आमचे येत कडेन रावता तुमकां परत परत. आतां न्ही शेवटची क्वेरी जी येयल्ली आमकां ती तशें पळोवपाक गेल्यार क्वेरी ती चुकून येयल्या. क्वेरीज कितें काडली आमकां आरजीआयन क्वेरी अशी काडली की तुमी गवळी धनगर जे नोटिफिकेशन काडलें आसा ते आरजीआयक तुमी दिलां आमकां दिलां म्हळ्यार आरजीआय दिला पूण तुमी नॅशनल ओबीसी कमिशनाक थंय कळयलें ना ही क्वेरीज काडली आनी ती लॅप्स क्वेरीज म्हणपाची ती. हय पूण ती क्वेरीज नवी क्वेरीज ही आतां हेचे पयलीं 8 काडल्यो आतां ती क्वेरीज तेजी एक आमकां हें करता आसतना कम्युनिकेट करता आसतना ट्रायबल मिनिस्टरान आमकां चुकोवन म्हणटा अशें हेजे वडील कशी चूक जाली म्हाकाय कळना अजुनी ती तुमचो रिजेक्ट जालो म्हणजे अर्जियान रिजेक्ट केलो अशे पद्दत धाडली ती मागीर परत वचून आमी ताका दाखयल्ले आसा तेमी मागीर आपली दुरुस्त करता म्हणून सांगला सीएम आमी खूद गेले बरोबर गेल्ले आसात लेटरूय बरयल्ले आसा पर्सनली मेळ्ळेले आसा पूण आतां आमी तशें पळोवपाक गेल्यार ते जर जेन्ना ती रेक्टिफाय करतले आपली म्हणजे चुकून धाडले म्हणून जाल्यार आमची क्वेरीज कंप्लीट जाल्ली आसात म्हणून आयज आमी एक आमकां एक आमची इनजस्टीस जी जाल्ली आसा आमचो अन्याय जाल्लो आसा ताका आमी न्याय मागता अजुनूय कित्याक तर 23 वर्सां लागून आतां क्वेरीज कंप्लीट जाल्ली आसात आतां तरी आमकां खंय तरी दर्जो दियात हें आमची प्राधान्य आसा सद्या. तुमची मिटिंग्स चालू आसले आमी पळयले खूब कडेन गाराणी जाली त्या मिटिंगांनी. ते मिटिंगेंतल्यान कितें सांगपाक सोदता तुमी? हय प्रत्येक मिटिंगेनी आमचे समाज बांदव एकठांय जातात थंय प्रत्येक कडेन गाराणे जायत आसात गाराणे त्या थरावीक देवाक गाराणे घालून आमी फुडें सरतात आनी आमचे आज पर्यंत 52 मिटींग जालात गांवांनी वेगळे आनी आतां तालुका लेवलार मिटींग जालात 4 मिटींग सगळे जालात प्रत्येक मिटिंगेन एक भरगच अशी गर्दी आसता युवा यंग जनरेशन थंय मोठ्या प्रमाणात आसता मोठ्या प्रमाणात आंदोलन बिल्ड करपाची तयारी. सामकें म्हणजे बरी तयारी आसता बरी लोक एकठांय येता आतां काल आमची अपेक्षा जाल्ली 1200 लोक सांग्यार आयतार मिटींग घेतली 1600 आमी रजिस्टर बूक दवरलो थंय 1640 लोक जाले थंय लोक जाले धारबांदोडा तशेंच 1000 क्रॉस जाले पर आमी केपें जाले थंय लोक मोठ्या प्रमाणात जाले बिचोऱ्यो जाले आतां फुडें मिटींग आहा फोंडे आसा बार्देस तालुके आसा चालू आसतल्यो सगळे कडेन लोकांक आतां कितें जालां एक सांगपाचें म्हणल्यार न्ही म्हजी चड व्हडली गोची जाल्या गोची म्हळ्यार कशें हांव आतां पक्षा भितर आसा पक्षाचो उपाध्यक्ष आसा आदलो उपमुख्यमंत्री हे कोर कमिटी मेंबर मातेकोबर सगळे आसा तरी काम जायना तुमचें. कामय जायना आनी लोकांक फेस रिप्लाय कितें दिवप ती समजना पयलीं आमी आज पर्यंत कशें जाय की स्कुटीन चालू आसा म्हणटकीच हय स्कुटीन चालू आसतना आमी कसो फोर्स मारतले कसो दबाव हाडटले कित्याक खंय ते ट्रान्सफरंट रित्या हें चालू आसा न्ही पूण आयज सांगूंक मेळना ते स्कुटीनी कंप्लीट जाली आहा जे कितें आमी टायम टू टायम मागला ते आमी 1 आनी 2 न्ही 5-6 अहवाल दिवन आनी मदीं बाकीची क्वेरीज काडून अश्यो 8-9 क्वेरीज सगळ्यांची आमी निवारण करपाचें तें सगळें सगळें केलां म्हणजे तुमचे समाजाचे लोक जेन्ना तुमकां क्वेश्चन करता तुमचे कडेन उत्तर आसना एक्चुअली. न्ही आतां सद्या उतर आसना आतां सगळें जालां आतां कित्याक उरता म्हणटा आमकां रिप्लाय आमचे न्हू आसना. आयज तुमी दामुकू मेळ्ळे कितें ते कितें हेल्प कितें मागपाक मेळ्ळे कितें न्ही करपाक शकता पार्टी अध्यक्षाक आमी मेळोन एक रिक्वेस्ट केल्या हांवें काल पर्सनली हांवूय मेळ्ळो आज सगळें डेलिगेशन घेवन आमी मेळप जाला आनी आमी एक रिक्वेस्ट केल्या की जो अन्याय आमचो जाल्लो तो दूर करा
सीएम आपली परीन ट्राय करता, पक्ष म्हणून तुवें मातशें खंय फोर्स घेवन मारचो करचें, कित्याक आयज लोकां भितर आमच्या समाजा भितर अस्वस्थता निर्माण जाल्ली आसा सामकें. म्हळ्यार आज आमची मिटींग सुद्दां आमी घेता न्ही, आमकां अक्षरशा भुरग्यांक कंट्रोल करपाक नक्षो जाता, कंट्रोल करपाक एक फावटी हांव तेंचे मायक हातल्यान काडून घेवची पडटा की इतलें की सांगून सुद्दां भुरगे तावान उलयतात किंवा वेगळी चॅलेंजी भाशा उलयतात. पूण तुम्ही अजून कंट्रोल करून कंट्रोल करून दवरला, कित्याक तांकांय मागीर फेस करून आमच्यान जायना. ते म्हणल्यार कित्याक जायना, जेन्ना तूं हांगा डबल इंजीन सरकार आसा, तूं सकाळी भितर सरकार हांगा भाजपाचो वयर आसा, इतलीं वर्सां आमी म्हणटा क्वेरीज म्हणून ओके, आतां कित्याक जायना ते हे म्हणटे भुरगे परत उलटा विचारतात. आमकां इतले दीस खुबशे लिडरांनी पिशा काडलो की तुमकां महाराष्ट्रा जालना म्हण तुमकां जालना, कर्नाटका जालना म्हण तुमकां जालना, खंय आहा अशें बरयलें काय म्हणटा ते. आमकां ते दाखयतात हाडून, आमकांय खबर आसा दाखयता हाडून की रिजन स्पेसिफीक आसा. हे अशें आसा की एक स्टेटी दिला दुसऱ्या स्टेटी दिवपा जाय अशें कांय ना. एक जिल्ल्याक एक स्टेटी भितर एक जिल्ल्याक दिलें, एक डिस्ट्रिक्टाचे एक स्टेटी भितर एक डिस्ट्रिक्टाचे जे राहणीमान लोकांची परिस्थिती बरी नसत, सगळ्या आर्थीक दृश्ट्या एज्युकेशनाच्या बेळाच्या आनी कसल्या हेच्यो कमी जर आसत जाल्यार त्या जिल्ल्याक दिली जाल्यार दुसऱ्या जिल्ल्याक दिवपा जाय अशें ना. अशे पद्दतीन कायदो सांगता जाल्यार आयज महाराष्ट्रान आमकां कंपेर करपाक कित्याक करतात, कर्नाटकान आमकां कित्याक कंपेर, कर्नाटकाक ते आमकां सांगता विचारतात आमचो कुळमी समाज हांगाचो 2003 एसटी जाला, कर्नाटकाचो कुळमी अजूनय ओबीसी आहा. फरक जर पडटालो तो पडूं जाय न्हू, तसो पडना क्लियर. खुबशे राज्यान अशें आहा, एक काही जिल्ह्यान दिल्ल्या संपूर्ण स्टेटी दिली ना. म्हणजे अशें सगळ्या प्रत्येक भुरग्यांक खबर आसा, पण तांकां फेस करपाक नाका सोड जाता, आमकां थांबोवपाक नाका सोड जाता. हांव ताका अजूनय सांगता पळय, आमी इतली कळ सोंसल्या गेली 23 वर्सां, अजूनय थोडे 1-2 म्हयने रावा. आमी सीएमान प्रॉमिस केला, सगळें जर आमकां वातावरण आमकां कोण ओपोज करना. नेक्स्ट इमिजिएट स्टेप कितें होम मिनिस्टराक मेळपाचें? होम मिनिस्टर मेळपाचें आमकां. एक म्हणल्यार आतां आरजीआक म्हणजे जे ट्रायबल मिनिस्ट्रीक म्हणून मेळ्ळेच आमी, ट्रायबल मिनिस्ट्रीन जें करेक्शन करता म्हळ्यार केला जाल्यार तें पळोवपा जाय. आरजीआयंतल्यान म्हाका बाबा चल सगळी क्वेरीज जाल्यो कंप्लीट म्हणून थंयसर वचपा जाय. आनी मेन आरजीआय म्हळ्यार आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टर. सगळे शेवटी घोवन देशाचे गृहमंत्री हे शेवटी. पण तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट आमकां जाता तितली बेगीन अपॉयंटमेंट आमची घेयात आनी हो आमचे तांकां पटोवन सांगात आमची केसी वेगळी आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार आमचो गवळी धनगर म्हणजे देशाक खंयच ना, गोंयांकच आसा. आनी आनी गवळी धनगर खंयच ना. महाराष्ट्राचे धनगर आसा आनी खंय ते वेगळे नांवांनी हे करतात, पूण गवळी धनगर खंयच ना. आमकां दिली म्हणून आनी खंय दिवपाचो प्रश्नच येवचो ना. हे आमी खंय तरी तांकां पटोवन सांगपाक जाय. हेजे खातीर तुमी जाता तितले बेगीन डेलिगेशन घेवन वचा, ही आमचो आग्रह आसा. आज आमी तेंच केला. पण हो जो प्रोसेस आता तुम्ही मेळ्ळे सुद्दां होम मिनिस्टराक जाल्यार इलेक्शन जे एक 4-5 म्हयन्यांनी येतले तेजे पयलीं हो प्रोसेस कंप्लीट जावंक शकता, ताका टायम लागता. तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो ना जातलो तेजेर हांव तितलें हें केलो, पूण एटलीस्ट आरजीआंतल्यान क्लियर जावन ट्रायबल मिनिस्टरान क्लियर जावन ते मागीर फुडलो प्रोसेस तर जावपा आनी बाबा चल आमची क्लियर जाल्ली आसा. आतां मागीर दोनी हावजान ते मागीर टेबल करची पडटा, ते आमकां ते सुद्दां मागीर कशे पद्दतीन घालप, हावजाक कशें हाडप, काय टेबल करप, खुबशे हे आसता. पार्लमेंटाक घालची पडटा, मागीर सर्क्युलेटूय करपा जाता किंवा काही खुबशे ऑप्शन आहा ताका. पूण हेतूंतल्यान क्लियर जावन तरी फुडें वचपा जाय न्हू. मागीर ते लागू केन्नाय जावं, म्हयनो घेवन 2 म्हयने घेवन 4 म्हयने घेवन तो वेगळो भाग. पूण आमी एक फावटी बाबा हांव इलेक्शना पयलीं कित्याक म्हणटा, कारण तुमचो हो सगळे धडपड चालू आसतना दुसरे वटेन एसटी रिजर्वेशनाचें नोटिफिकेशन येयलां. कॉन्स्टिट्युएन्सी अजून फायनलायज जावपाचे आहा, पण जे 4 खंयचे आहा ते सगळ्यांक खबर आहा, तितून तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी येता. आनी ते जर जाले इलेक्शनाचे पयलीं जाल्यार तुमकां आनी तुमचे स्टेटस जर तुमकां मेळना, धनगर समाजाक एसटी स्टेटस मेळना जाल्यार तुमकां तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करपाक मेळचें ना. म्हणून तुमी 1-2 संकटांनी सांपडला एक्चुअली. ना ते आसा, ते बरोबर आहा, पूण हांव केन्ना हें दिलें ना. हे ती सेकंडरी जे आमी ती पार्टी तेजे विचार करतली. पार्टी हें घेतली बाबा थंय रिजर्व जाला जाल्यार आमचो विचार खंय करप, कसो करप, ती पार्टी विचार करतली. पार्टी विचारला तुमी? ना हाजेर अजून तशें विचारप जालें ना अजुनी, पूण ती पार्टी विचार करतली. म्हाका दिसता पार्टी विचार करतली. कारण आमी तुमकां पळयताले तुमचे सामकी फेवरेबल केपें जर कुशीक दवरली जाल्यार सामकी फेवरेबल तुमकां सांगे आसली. थंय जर रिपोर्ट्स घेत जाल्यार थंय तुमचें नांव रिफ्लेक्ट जाता. सो पण ह्या एसटी रिजर्वेशना भितर त्यो रिजर्व जाता, म्हणजे तुमकां जे सेकंड ऑप्शन आसलो तो बी रिजर्व जाता. ह्या खातीर पार्टी कडेन उलोवप जालां बाबा ऑप्शन कितें? ना तशें अजून स्पेसिफीक आमच्या जाग्या बद्दल तशें उलोवप जालें ना. आमी फक्त आमी पयलीं प्राधान्य दिल्लें आसा हें इन्क्लुजना खातीर, जें आमकां जाता तितले बेगीन हें इन्क्लूड करा, हे पद्दतीन आमी हें केल्लें आसा.
आनी म्हाका दिसता की ती गजाल जी आसा ते पार्टीनी तेजे कितें ते विचार करपाक जाय. पण ते आतांच सांगूं जाय न्हू जेन्ना अनाउन्समेंट जाला, कारण सांगेच्या आमदाराक जे मंत्री आसा ताका कांय सांगलें ना, तेणी कुडचड्यार रावन बोळा घातलो. कुडचड्यार डायरेक्ट अनाउन्सूय केलें आपूण कुडचड्यार इंट्रस्टेड आहा म्हणून. पूण तुमी सायलंट दिसता. पळयलो की बाबा म्हजी काम करपाची पद्दत वेगळी आसा. हांवें केन्नाच न्ही, हांव हांगा बी आदी राष्ट्रीय पक्षा भितर काम करता आनी हेज्या पयलीं राष्ट्रीय पक्षा भितर काम केलां. हांवें अशें आबूसपण केन्नाच खंय केलें ना. हांवें केन्नाच केलें ना. हांव जें कितें आसा तें हांव काम करता गेलो आसा फुडें आनी म्हज्या कामाची नोंद हेज्या पयलीं घेतल्या आनी हेज्या फुडें घेतलें अशें म्हाका दिसता. हांव गाजा वाजा करून केन्नाच कांय हें करना मुद्दम. पूण हांवें जें काम प्रामाणीक करता पळय न्ही, तें काम करता आसतना हांव खंयच केन्ना भेदभाव करून करना. आनी हांवें हें केलें तें केलें म्हूण केन्ना सांगना. म्हणजे म्हाका तें हातूंत लोक प्रत्येकाची स्टायल वेगळी आसता. आमी प्रामाणीकपणान काम करपाची ही म्हजी पद्दत आसा. पार्टी केअर घेतली फाटल्यान. घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमी घेवपा जाय. तुमकां जर आतां सांगे रिजर्व जाता केपें बरोबर, जाल्यार तुमकां शेजराक काणकोण उरता, जंय रमेश आहा. नाजाल्यार जंय बीजेपीचो आमदार ना अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी उरता ती कुंकळ्ळे उरता. तशें एंटायर सावथ गोवा तुमची मातशी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशी पॉप्युलॅरिटी आहा. तुमी ऑप्शन तुमी स्वता खंयचें म्हणून पळयता? पळय हांवें आजुनूय हेजेर कांयच हें केलें ना. म्हणल्यार हांव अमकें अशें तशें तेजेर व्हडलेशें हांवें उलोवपाक गेलो ना. पक्षा कडेन उलयलें ना. चांचपणी तुमची चालू आसतली. आनी हांवें तें सांगपाक गेलो ना. पूण म्हाका हांवें स्वता सांगप आनी पक्षान तेजो नोंद घेवप, सर्वे म्हणून प्रकार आहा आतां, प्रत्येकाक कळटलें कोणाचें खंय कितें आसा कशें कळटलें. तें हांवें मुद्दम जावन सांगप म्हाका हांगा अशें आहा, थंय आहा, थंय आहा, थंय सांगून कांय अर्थ ना तो. तें खरें आसा तें खरें आहा तें खरें पक्षान पळोवचें खंय पळोवपा आपलें. जाय. खरें आहा तें कळटलें न्ही. पक्षान पळोवचें. उलोवपाक सुरवातूच करूना म्हणटा तुमी. ना सुरवात करणं म्हळ्यार आतां सद्या म्हणजे फोकस आमी कित्याचेर आहा. अजून काही गजाली हे अंडर प्रोसेस आहा न्ही. हांव म्हणजे सद्या फोकस केल्लो आसा धनगर धनगर समाजाचें हें करपाक. गेली 23 वर्सां आमी करता तोच विशय घेवन हांव फुडें ते सरता. जायत जाल्यार तुमचे सगळे प्रश्न सुटले एक्चुअली. तुमकां 2-2 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळटल्यो. तो वेगळो भाग म्हणटा हांव. पूण तरी पूण म्हाका मेन फोकस हांव तेजेर केल्लो आसा की हो अन्याय जो जाल्लो आसा हो आमचो दूर जावपा जाय. कित्याक आतां आनी ताका ना म्हणपाक आनी संदी मेळना. कांय ताका रिजनच ना, कांय कारणच ना. जर धनगर समाजा एसटी स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार नंबर ऑफ पर्संटेज आहा ती वाडटली. तितूंतल्यान आतां जे 4 रिजर्व जाता सीट ते 5 जावंक शकता न्हू. आंकडेवारी काडीत जाल्यार पर्संटेज पर्संटेज हेजेर डिपेंड आसतलें. तितून भितर समावन जाता काय तितून आनीक वाडटा ती एक्झॅक्ट पर्संटेज काळ्यार कळटली. पूण रिजर्वेशन जे पर्संटेज रिजर्व वायज जे रिजर्व आमचे ऑलरेडी एसटी भाव आसा तांकां कांय हानी कोणाकच जावची ना. एक एडिशनल मेळपाचें. एडिशनल वाडटलें. बरोबर वाडटलें. पण आमी पळयलें जे एसटी आहा सद्या समाज तेणी प्रत्येक कामां रस्त्यार देंवन करून घेतल्या आपली. सरकाराक दोळे वटारून दाखयल्या हेंच्यांनी आनी वॉर्निंग दिवन आपली इवन हें नोटिफिकेशनां तेंच्यांनी एक मोर्चा टायप अनाउन्स केलो आनी ते सीएम दिल्ली गेले, अमित शाक मेळ्ळे आनी ते 2 दिसां भितर ते नोटिफिकेशन प्रोसेसूय स्टार्ट करपाचें हाडलें. पण तुमी कांय दाखयना तशें मातशें दोळे मोठे करून पळयना म्हणून तुमचे फाटीं उरला काय? पळयलो की बाब हांव दोळे मोठे करून एक्चुअली हांव पळयना. पूण समाज बांदव जे आसात तेतूंत भितर दोळे म्हाका पळयतात आनी ताका जर हांव कंट्रोल करना जाल्यार तें आयज वेगळें वातावरण वेगळें हें निर्माण जावपाचें कायद्यान. म्हाका कसो हांव कंट्रोल करता हांव खबर आसा. पूण हांवें परत म्हजी एक विनंती सगळ्यां कडेन तीच आसा. मुख्यमंत्र्याक हांव तें सांगत आसता, अध्यक्षाक सांगलां आनी की ही पाळी आमच्या समाजाचेर येवपा दिवपा जायना. कित्याक आज पर्यंत आमी खंय तरी कंट्रोल करीत आसात, कंट्रोल करता बी. पूण आज फाल्यां सगळीं भुरगीं आयकताले अशें ना. आज खंय एक आशेचे किरण आमी तांकां दाखयतात बाबा आमचें जालां. गेली 23 वर्सां आमची स्कुटीनी आसली, आज कंप्लीट जाला. आज आमकां सीएमान प्रॉमीस केला ह्या म्हयन्या भितर आमकां अपॉइंटमेंट घेतले. आमी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करतात. आमचे ट्रायबल लिडर सुद्दां बाकी सपोर्ट करतात. आमी खंय जातले इतली आमी कळ सोंसल्या ती आनी 1 म्हयनो 2 म्हयने कळ सोंसया हें हांव सांगत आसा. रावतले अशें दिसता तुमचे भुरगे? रावतले म्हळ्यार जर तेच म्हणटा न्ही तांकां आनी दुसरो विचार करपाक पाळी येवची न्ही म्हणटा. ही विनंती म्हजी आजुनूय आहा. आतां सुद्दां हांव ते तालुक्याची मिटींग घेता. म्हज्या भाशणाचेर म्हजे कार्यकर्ते खूश उरनात. तो कितें उलयता काय म्हणटा तूं आजून थंड करपाची भाशा उलयता. तांकां आनी कितें उलयलें जाय आसता. आनी कितें उलयलें जाय तुमी आसता. एग्रेसीव जाल्ले जाय आसता. पूण हांव तशें उलयना. हांव आजुनूय म्हणटा आमी पयलीं सेंट्रल कमिटी आनी तालुका कमिटी म्हणून विनंती करी. आतां तुमच्या सगळ्यांच्या 1000-2000च्या लोकांच्या वतीन तालुक्याच्या लोकांच्या वतीन हांव रिक्वेस्ट करता अजुनूय शेवटची रिक्वेस्ट अशीच भाशण करता. पूण तांकां आमचे कार्यकर्ते आमच्या समाज बांधवांक रिक्वेस्ट ही पुरो म्हणटा ते
रिक्वेस्ट करून करून झाली 23 वर्सां आतां रिक्वेस्ट ते वेगळे सांगतात पूण तरी देखून हांवें अजून सांबाळून घेतला अजूनय घेतला आनी म्हाका तेच हांव म्हणजे परत विनंती हीच आहा की खंय तरी आनी वेगळो ह्या पर्याय भुरग्यांक ना इलाजान कितें कर ही पाळी येवची न्हू एक शिटकावणीच कशी न्ही शिटकावणी हांव तशें हें न्ही म्हणना हांव पूण मागीर आमच्या हाती भायर वयतलें तें सिच्युएशन तुमच्या कंट्रोलान उरची ना उरची ना हे आतां सरकारान लक्षात कालची दवरपाक जाय मिटिंगेन सुद्दां काही भुरग्यांनी अशें उलोवन दाखयलें की तुमी अमके टायमार अमकें जायना जाल्यार तुमी जी पदां आहा ती सगळीं सोडपा जाय हां. प्रत्येकान कसली ल्हान मोठी पदां आहा पळय हां. ती सोडपा जाय ती पार्टीची सरकारातली हय, सगळी अशी भुरग्यांची एक डिमांड आसता भाशणां उलोवन गेले कळ्ळें न्ही ती तोंडां सगळ्यांच्या कोण आडोवपाक शकना न्ही हम्म. म्हणटकीर ते उलोवपाक गेल्यार तेंची ते आपले आपले प्रत्येक जाग्याचे हांव काय तेंची मिस्टेक म्हणना तेंचे ज्याच्यावर अन्याय जाता पळय तें कळटा ते प्रत्येक कळटा न्ही आज गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणनासतना आमची भुरगीं भायर सरलात आज म्हणजे अनेक भुरगीं भायर सरलात ते पळयता न्ही आपूण बाबा थंय आसा आपूण थंय आसा दुसरो भुरगो आपल्या बरोबर आसलो तो भुरगो प्रमोट जावन गेलो फुडें आमी थंयच वाट पळयता खुबश्यो काही गजाली आसात वसत ते स्ट्रगल न्ही जॉबाच्या बाबतींत जाल्यार आमकां कोर्टान आमकां बाकी सगळे 19 कम्युनिटी भितर रावन आमकां सोदचें पडटा आमचो खंय तरी कितें मेळत एज्युकेशना बाबतींत तेच घडटा तुमचे मिटिंगांनी इतली गर्दी जाता पण तुमकां दिसना पार्टी म्हणून बीजेपी पार्टी म्हणून वा सरकाराच्या नजरेन हे गेला म्हणून काय तुमचे नंबर्स कमी पडपाक लागले पळय म्हाका आजुनूय हेजेर हें येना की पार्टी आजुनूय सगळे पार्टी जावं सरकार जावं आमकां पॉजिटीव दाखयत आसा पण जायना न्हू का जायना ही आमकांय बी आतां खंत हें जायना हें सांगून आमी हें जाल्लें आसा पॉजिटीव हांव उलयता आसा हांव पॉजिटीव उलयता आजुनूय उलयता आनी आतांय उलयतलोच हांव लास्ट पर्यंत की कळटलें कितें तें पूण जालेच ना जाल्यार तुमी मागीर एग्रेसीव भुमिका घेवपाची तयारीत आहा न्ही अशी पाळी येवची न्हू म्हणटा हांव पण तयारी आहा तयारी म्हणल्यार पळय हांव कसलीय गजाल करता आसतना हांव सेंट्रल कमिटी आनी तालुका कमिटी बसूनच करता पयर सुद्दां आमी जेन्ना हे चुकेन रिजेक्ट म्हणून जावन येयला पळय तेन्ना हांवें सगळे तालुका कमिटी आनी सेंट्रल कमिटीचो सगळ्यांक घेवन 500-600 भुरग्यांची मडगांव पयली मिटींग घेतली आनी त्या मिटिंगेकच थारलें मागीर चल आमी गांवांनी हें वातावरण आमी सगळ्यांक सांगुया कितें जालां आयज पर्यंत 23 वर्सां भितर आमी कितें केलां आमचे कसो अन्याय जाला कित्याक हे सगळे ग्रामीण बारीक मोठे मनशाक कळोनी हे त्या मिटिंगेक थारलेलें आनी ताका लागून आमी कितें 52 मिटींग जाल्यो आमची कोपरा बैठका अजून जायत आसात आनी ती एक फर्स्ट फेज सेकंड फेज आमी तालुका वायज मिटींग घेवया तेजे उपरांत फेज मागीर आनी कितें तरी करुया अशें करून तें थारलेलें म्हणजे हांव म्हणटा की फुडली पातळी येवपाक दिवपाक जायना सरकारांच्या लक्षान दवरपाक जाय की बाबा अशी परिस्थिती येवपाक शकता येवपाक जाय कसली हांव ज्या आजुनूय आमी ज्या पद्दतीन थंड कायन जे आमी चल्ला पळय न्हू आनी थंड कायन मांडीत आसा आमी आतां आयज सुद्दां आमी अध्यक्षाक मेळ्ळे सगळे तालुक्याचे कमिटी आनी आमी तुमची मिटींग जाता पण तुमचे काय वॉर्निंग्स वचना म्हणजे म्हाका दिसता सरकाराक वॉर्निंगाचीच भाशा कळटा आतां हांव हे पळय वॉर्निंगाची भाशा पळय कळटा म्हाका वॉर्निंग दिवन भाशा समजोवपा पयली सत्य परिस्थिती जाणून घेवनूच करपा जाय तें वॉर्निंगाची भाशा करून तेतूंत काय कितें आसता हेतून हांव म्हणटा की वॉर्निंग दिवपाची एक गजाल जेका कोणाक समजना जाल्यार ताका आतां हांव म्हजें काम करपाची पद्दत सांगता हांव इतलीं वर्सां आमदार आसतना काम करता आसतना हांव जेन्ना आमच्या अधिकाऱ्यांची मिटींग घेय दर 6 म्हयन्यांनी किंवा वर्सांनी सगळ्या अधिकाऱ्यांची आनी अधिकाऱ्यांक हांवें रिक्वेस्ट बरी शांत काय मनीसपणाच्या नात्यान हांवें तांकां सांगप कामा बाबतींत आमी कशें वर्सभर काम करुया कशें हेजेर पूण तेका हांवें केन्नाच तापोवन चल हांव आमदार मंत्री आसा किंवा येलो आनी कितें आसा म्हण हांव केन्ना तापोवन सांगनासलो पूण गरज पडली जाल्यार एक ऑफिसरान केन्ना तरी तापपाक पडटा कित्याक तो जाल्यार अर्द्यांक भाशा तीच समजता अर्द्यांक भाशा बरी समजना त्या ऑफिसराक तापची पडटा पूण ओवरऑल हांव उलयता कशें उलयता सदीस हांव मनीस तूंय मनीस हांव ह्या पदार म्हण ह्या हेज्या वयर आहा हेजो अर्थ हांव तापोवन सांगपाक जाय अशें ना तर बरे भाशेन सांगल्यार सुद्दां तें काम जाता बरें आनी आमी हेच स्टायलीन काम करीत येयल्ले आसात म्हणजे हांव म्हणटा की ही ती दुसरी पद्दती वचपाक जायना ह्याच पद्दतीन समजोवपाक जाय कित्याक आमची जेन्यून मागणी आहा न्हू आमी कोणाची वाट्याचें मागना न्हू म्हूण आमी काही 8 मार्गान मागनात कित्याक इतलीं वर्सां 23 वर्सां स्कुटीन चालू आसली आमी हें केलें ना सरकारचे दबाव हाडलो ना केन्ना करात आमचे करात कित्याक स्कुटीन चालू आसली स्कुटीन चालू आसतना तें आमी हें जावन न्ही तेजेर जें कितें आमकां सांगलां तितलेंच दिलां आमी आमचे इतले अहवाल कोणीच केले नात आमी अहवालाचे अहवाल केलात इतले अहवाल करिना कोणी कितें खंय केला कोणी हेजे पयलीं केला ना आनी करपाक करत ना कितेंच करना सोडला आमी तुम्ही लास्ट विचारता तुम्ही कितले दीस पासियन्स काडटले कितले दीस वाट पळयतले न्ही आतां आमकां ह्या म्हयन्या भितरच हें दिल्लें आहा न्हू आतां सीएमान आमकां टायम टू टायम सांगलां ह्या म्हयन्या भितरच आमकां एपॉयंटमेंट घेवन आमी तांकां हें आग्रह केल्लो आसा की
त्यांचे एक म्हणणें आहलें की देशाचे गृहमंत्री आसा ते 5-6 तारखेक गोंयांक आसा आमी 6-7 तारखेक तेन्ना आमी बसयतलेच पूण आमी तेंचे रिक्वेस्ट केला ते थंय बसप वेगळें आनी तुमी जर आतां स्पेशल जर आमी आमचे खातीर जर डेलिगेशन व्हरून जर अपॉइंटमेंट घेवन जर थंय डिस्कस केलें आनी बरें जातलें हे विनंती आमी केल्ली आसा. ओके. आणि दुसरे विशया कडेन येता आसतना कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या समज एक काम मातशें डिले जाता आनी एसटी रिजर्वेशन जाता जाल्यार तुमी आमकां खंयच्यान तरी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता आसतना दिसतलें न्हू? पळय दिसतलें म्हणल्यार हांवें तें परत सांगता म्हज्या सारके मनशाक आमी न्ही ग्रासरूट लेवलान येयल्ले मनीस वयर हांवें 5 इलेक्शनां जिखला हेज्या पयलीं सगळें हावजाक हांवें म्हजे भाशेनी LOPचें काम केल्लें आसा आमदारकीचें काम केलें आनी बाकी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलां. ज्या कडेन हें करता आसतना हांवें न्याय दिल्लो आसा सगळ्या बाबतींत हांवें कसलेंच वेगळोच गाजावाजो हो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट नाका जालें करून शोबाजी केन्ना केलो ना कसलेंच कितें काम करता आसतना म्हळ्यार गाजोवाजो केन्नाच केलो ना म्हणजे कामाची कदर खंय तरी जावपाकच जाय. हांव आतां सुद्दां ज्या परिस्थिती भितर सुद्दां हांव 10 आमदारांक घेवन जेन्ना ते एक नॅशनल पार्टींतल्यान दुसऱ्या नॅशनल पार्टीक येयल्लो तेन्ना सुद्दां आमी हांगा येयल्ले न्ही बीजेपीक सांबाळिल्ली तेन्ना तुमी आतां त्या प्रत्येकाक दिसपाक जाय. दिसपा जाय की तकल्याक आसपा जाय की दिसपा दृश्टिकोन लक्षांत येवपा जाय न्ही हांव अशें म्हणना की हें केलां म्हूण तें तशें न्ही पूण आमी खंय तरी नोंद जावपाकच जाय तेची पण तुमी आसतले आसपाकच जाय न्हू आसतलें म्हण आसपाकच जाय खंयच्यान तरी आसतले म्हणजे अशें जर रिजर्वेशनाचे ब्लॉकेड येता जाल्यार तुमी खंयच्यान तरी म्हाका आसतले. हें सांगता तुका हांव लोकेबाब हें सांगलां हांवें आमी हांव वेगळ्या लोकांच्या दुसऱ्यांच्या भाशेन हांव वेगळी भुमिकांनी अशें उलोवंक शकना म्हणून हाजेर पार्टी जें म्हजें कंट्रिब्युशन आसा तेजें नक्कीच कदर करतले अशें म्हाका दिसता नक्कीच कदर हांव कसले परिस्थिती भितर हांव येयल्लो आनी मागीर कशे पद्दतीन तें तुवें फ्लॅशबॅक गेल्यार कळटलें कळ्ळें. आतां म्हाका खुबशे लोक म्हणटात तूं थंय आसलो जाल्यार तूं तुजें हें टप्पो पडलो म्हणून तूं केन्ना पडनासलो सगळे लोक म्हणटा काय की तूं थंय उरतालो थंय उरून तुवें आनी कितें तरक्की जाताली हें सोड हांव तें जालें ना तेजें केन्ना वचना म्हाका त्या टायमार रायट दिसलें ज्या पक्षाक वचपा जाय ज्या पक्षा भितर हें आसा काम करपाची पद्दत आसा ज्या पक्षा भितर सगळें वेवस्थीत चल्लां आमी योग्य डिसिजन रिस्क घेतली तेन्ना म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली खंय तरी कावंट जाता आसतल्यो न्हू जावपा जाय जाता न्ही जावपा जाय म्हणटा त्या दिसा तेन्ना हांव 10 जाणां घेवन येयलो म्हूण टार्गेट हांव जालो सगळ्यांच्या नदरेक दुश्मन हांव जाल्लो न्ही हय. तेजो तर 22 ऑपोजिशन लिडर आसले ओपोजिशन लिडर हांव आसलो आणि बीजेपीचे सरकार जे धोक्यात असले ते तुम्ही स्ट्रॉंग करून दिले ते अजून स्ट्रॉंग आहा मागीर तेजे उपरांत ऍक्च्युअली त्या टायमार बीजेपीचे सरकार जे खूप दिग्यो लावन उबें आशिल्लें ताका स्ट्रॉंग करपाचें काम तुमी केल्लें पळय ते अजून स्ट्रॉंग ह्यो आहा गजाली हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान सांगप सारकें जायना म्हज्या तोंडान सारकें जायना त्यो कांय गजाली जग जाहीर आसात तितून हांव तेजो फायदो कितें तरी समाजाक जावपाक जाय न्हू ऑफकोर्स समाजाक हांव तेंच म्हणटा हांव आज पर्यंत हांवें जें कितें हांव कसल्या गजाली करता आसतना हांव खंयच समाजाक केन्ना सकयल दवरलो ना हांव सुद्दां पळय आतां आनी एक वायट दिसता हांव तो टॉपीक काडलो म्हूण सांगता आतां गेली 4.5 वर्सां हांव हावजान ना एक दीस सुद्दां समाजा बद्दल थंय कोणी आवाज काडलो ना कोणीच खंयच्याच मनशांनी रिप्रेझेंटेशनूच ना कांयच ना कोणी उलयलोच ना जेन्ना हावजाक 20 वर्सां आसलो दर वर्साक जेन्ना 3-4 असेंब्ली जाय ते प्रत्येक सेशना भितर ते डिमांड आसूं ते मागीर कॉलिंग अटेन्शन आसूं ते मागीर 0 आवर आसूं केन्ना क्वेश्चन आवर आसूं कसली गजाल संदी मेळ्ळी जाल्यार हांव ती संदी धनगराचो विशय हांव मांडी हांवें मांडली उपरांत मागीर काही तरी त्या भागांनी कोण आमदार लागता ते उठून ते सपोर्ट करी पूण हांव गेली 4.5 वर्सां हावजान ना एकल्यान टॉपीक काडला कोणी टॉपीक सुद्दां काडलो ना बाबा हेंचो अहवाल गेला तो खंय पावला कितें जाला कोणी कोणा जबाबूय विचारला आनी कोणी जबाब दिली ना म्हाका दिसता हेच मुद्द्याचेर रावता परत धनगर समाजाचो आवाज असेंब्ली भितर पावपाक तुमकां परत तयारी करची पडटली असेंब्ली भितर एंट्री मारपाची तुमी टायम दिलो आनी मुद्दे सांगले सद्या कितें स्टेटस आहा तो सांगलो थँक्यू तुमकां